फुडारी. डी. डेबोरा आनी बाराक. कानानीतकार इस्रायल लोकांचेर जुलूम चलयतात. चॅप्टर 4. एहुदाच्या मोन्ना उपरांत इस्रायलकारांनी सर्वेस्पराच्या दोळ्यां मुखार परत वायट तें केलें आनी सर्वेस्परान तांकां कानानाच्या राजा जाबिनाच्या ताब्यांत केलीं. तो हाजोर नांवाचो सेनापती राज चलयतालो. ताचो सरदार सिसेरा आसलो. तो हारोशेथा गोंय नांवाचे सुवातेर रावतालो. इस्रायलकारांनी सर्वेस्पराक उलो मारलो कारण लोखंडाचे 900 रथ घेवन जाबिनान 20 वर्सां इस्रायलकारांक पिडापीड दिली. डेबोरा. त्या काळार लापिडोथाची पोतीन भाखणारीन डेबोरा इस्रायलाचेर फुडारीपण चलयताली. ती डेबोराच्या खाजूर माडाच्या पोंदा रामा आनी बेतेल हांचे मोदें एफ्रायमाच्या दोंगरी प्रांतांत बसताली आनी इस्रायलाचो लोक तिचे सोशीन न्याय घेवंक येतालो. तिणें नाफ्तालीच्या केदेश थावन नोआमाच्या पुताक बाराकाक आपोवंक धाडलो आनी ताका म्हणलें, चल, ताबोर पर्वताशी वच आनी तुज्या सांगाता नाफ्तालीच्या आनी जेबुलूनाच्या कुलांतले 10,000 दादल्यांक व्हर. जाबिनाच्या सेनापती सिसेराक हांव ताच्या रथां आनी सैनिकां सयत किशोन वालाशी तुका मेळूंक वचूंक भुलयतलों आनी ताका तुज्या हातांत घालतलों. असो सर्वेस्परा इस्रायलाच्या देवान हुकूम घाला न्हय. बाराकान तिका जबाब दिलो, तूं म्हज्या सांगाता येशी जाल्यार हांव वेतलों. तूं म्हज्या सांगाता येना जाशी जाल्यार हांव वेचना, कित्याक सर्वेस्पराचो दूत म्हाका येस दितलो तो दीस वेंचून काडूंक हांव नकलों. हांव दुबावा विणें तुज्या सांगाता वेतोलीं. तिणें जबाब दिलो, पूण तूं भायर सोदताय त्या कामांत तूं मोहिमा जोडचो न्हय, कारण सर्वेस्पर सिसेराक एके अस्तोरेच्या हातांत दितलो. म्हणटच डेबोरा तयार जाली आनी बाराका सांगाता केदेश गेली. बाराकान जेबुलूनाक आनी नाफ्तालीक आपयले आनी 10,000 मनीस ताचे फाटल्यान गेले आनी डेबोराय ताच्या सांगाता गेली. केनेती हेबेर. केनेती हेबेर आपल्या कांयच्या कुलाचो कडसरलोलो आनी तसोच मोइजेसाच्या सासऱ्या होबाबाच्या पुतां कडचो कडसरलोलो. ताणें जाणांनी आनी जानानियांत शिंदूर रुखा लागीं केदेशा सोशी आपलो तोंबू ताणलोलो. सिसेरा हारोवता. बाराक अबिनोआमच्या पुतान ताबोर पर्वताचेर तोंबू ताळण्यांत म्हूण सिसेराक खबर मेळ्ळी. म्हणटच हारोशेत हा गोंय थावन किशोन वाला लागीं आपले सगळे 900 लोखंडाचे रथ आनी सगळी फौज सिसेरान आपोवन एकठांय केली. सिसेरान आपले सगळे घोडेस्वर म्हणजे लोखंडाचे 900 घोडेस्वर आनी ताचेशी आसलेल्या सगळ्या सैनिकांक हारोशेत हा गोंय थावन किशोन नदीचेर आपोवन हाडले. डेबोरान बाराकाक म्हणलें, उठ, कित्याक आयच्या दिसा सर्वेस्पर सिसेराक तुज्या ताब्यांत दितलो. तुमच्या मुखार सर्वेस्परूच वेता न्हय. तेन्ना बाराक आनी ताच्या फाटल्यान 10,000 मनीस तोबोत पर्वतार थावन सोकला देंवले. जेन्ना बाराक फुडें सरलो तेन्ना सर्वेस्परान सिसेराचेर हल्लो करून कांपेरो हाडलो. ताचे सगळे घोडेस्वर आनी ताची आख्खी फौज मारून उडयली. सिसेरान आपल्या घोडेस्वरा थावन सोकला उडी मारली आनी धांव मारून पळ काडली. बाराकान ताच्या घोडेस्वरांचो आनी फौजेचो हारोशेत हा गोंय मेरेन फाट घेतली. सिसेराची आख्खी फौज तलवारीक बोली पडली. एकटो पर्यान जिवो उरलो ना.
सिसेराचें मरण. इतलें म्हणसर सिसेरा धांवून धांवून केनितकार हेबेराचे बायलेच्या तोंबू लागीं पळून गेलो. कित्याक हाजोराचो राजा जाबीन आनी केनितकार हेबेराच्या कुटुंबा मदें शांतीताय आसली. जायल सिसेराक मेळूंक भायर आयलो आनी ताका म्हणलें, भिवू नाका दोनया, हांगा म्हज्या फुड्यान तूं राव. तो तिच्या तोंबून तिच्या सांगाता रावलो आनी तिणें ताका कांबोळ घालून पांगुरलो. ताच्या आंगार कांबोळ घातली. ताणें तिका म्हणलें, म्हाका पिवंक इल्लें उदक दी, कित्याक हांव तानेलां. दुदाचें आयदन उगडून तिणें ताका दूद पिवंक दिलें आनी परत ताच्या आंगार कांबोळ घातली. मागीर ताणें तिका म्हणलें, तोंबूच्या दारांत उबी राव आनी जर कोणूय येवन तुका विचारीत हांगासर कोणूय मनीस आसा तर ना म्हूण सांग. तो थकलो देखून ताका सुस्त न्हीद पडली. तेन्ना जायल हेबेराचे बायलेन तोंबूची खुटी आनी तुटयो घेतल्यो आनी गपचूप ताचेशी गेली आनी ती खुटी तिणें ताचे कुडींत रोंबयली. ती आसपास वचून जमनींत रोंबली तेन्ना तो मेलो. मागीर बाराक सिसेराच्या सोदीक लागलो. जायल ताका भेटली आनी तिणें म्हणलें, भितर यो आनी तूं सोदता त्या मनशाक हांव तुका दाखयतां. तो तिच्या तोंबून भितर गेलो आनी पळयत जाल्यार सिसेरा मरून पडला आनी ताचे कुडींत तोंबूची खुटी आसली. इस्रायलाक सुटको. हे तरेन त्या दिसा सर्वेस्परान कानानाच्या राजा जाबीनाक इस्रायलितां मुखार किरकोळ लायलो. इस्रायलितांनी कानानाच्या राजा जाबीनाचेर येस मेळत रावले आनी शेवटी ताचो भस्म केलो. देवाचें उतर हें.